जेन्ना एग्रीकल्चर ट्रान्सफर लँड ट्रान्सफराचेर जेन्ना उलयता रिस्ट्रिक्शन आसा न्हू सीएमान खूब कितें सांगलेलें पयलीं इंटरव्यू घेवन आनी तेन्ना ताणें म्हटलेलें की हें आसा तें गोंयकारांकूच उरतलें. जेन्ना आमी त्यो खोटी काडल्यो एग्रीकल्चरिस्ट कोण एग्रीकल्चर कितें आनी एग्रीकल्चर लँड कितें जें लँड रेव्हेन्यू कोडान बरयल्लें आसा एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्टान बरयल्लें आसा हो ऑलरेडी डिफायन केल्लो आसा कोण एग्रीकल्चरिस्ट कितें एग्रीकल्चर लँड आनी एग्रीकल्चर कितें. पण जेन्ना ह्या बिलान आसा हें टोटली डिफरंट आसा. सो हो जो बील आसा तितून ऑलरेडी तेंच्यान मेन्शन केला की जे TCP आसा ते TCP खंय ना खंय समज हें आसा नाल्यार ते चेंजीस करूंक शकता लँड यूज चेंज करपाक शकता. सो लँड यूज समज चेंज जाली नाल्यार एग्रीकल्चर लँड कोणाच्या हातीन वयतलो. आयज कितें जालां आतां कोणूय भायरसून येतलो अमिताभ बच्चन येतलो महेंद्र सिंग धोनी येतलो सेलिब्रिटींग हें जाल्यात सद्याक जागे घेवपाची. सो समज हांगा जागे घेतले जाल्यार ऑटोमॅटिकली जी आमची शेतां आसा ती आमच्या गोंयकारांच्या हातीन सगळीं भायल्यांच्या हातीन वयतली आनी हेजेरूच आमी ओपोज केल्लो हेजेरूच तांकां सांगलेलें की हें करचें न्हू म्हणून. तशेंच आनी एक घातला तेंच्यांनी की पेनल्टी दिवची म्हणून. तो आनी एक व्हडलो जोक केल्लो आसा. पेनल्टी समज दिली नाल्यार तो जाग्याचो व्हॅल्यू जो आसा गव्हर्मेंट रेटी प्रमाणे तो जाग्याचो व्हॅल्यू पे करपाचो ही मार्केट रेटी प्रमाणे दिवचो म्हणून हो एक तेंच्यांनी क्लॉज घातला. आनी तितून अशें दिसता की समज कोणाक जो लँड आसा तांकां गिफ्ट कसो जाला तो म्हणजे तो इनलिगलिटी करता तो आनी कितें करता नाल्यार ताका गिफ्ट जातलो तो मागीर जाय तशें ताका कन्वर्जनूय करपाक मेळटलें TCP अंडर कन्वर्जनूय करपाक मेळटलें. सीएमान आनीक स्टेटमेंट केलें की जें आसा हांगाचो असो रूल कांय ना हे लॉ कांय ना. सो हें आमची जी एसेंब्ली आसा लेजिस्लेटीव एसेंब्ली आसा ती यूज करपाक लागून रूल्स फ्रेम करपाक लागून हांव सांगूंक सोदतां की आमी अशें बील आसा अशें ऑलरेडी आमी ड्राफ्ट केल्लें आसा आनी तितून आमी मेन्शन केलां आमी तितून घातलेलें आसा की कोण एग्रीकल्चरिस्ट कोण जो हें आसा आमचो एग्रीकल्चर लँड जो आसा तो ऑलरेडी घातलेलो आसा आनी हें आमी ऑलरेडी ते हितूनच्यान घेतलेलें आसा आनी हें तें बील आसा. सो फुडले फावटी जेन्ना एसेंब्ली जाता तेन्ना टायम दिवचो आमकां आमी तें बील घालता जेन्ना सीएमूय म्हणटा की अशें जावपाक जाय सीएमानूय सपोर्ट करचें की जे लँड प्रोटेक्शन आमचें आसा जागो आमचो सेव करपाक जाय गोंयकारांक सेव करपाक जाय शेतां भाटां जे आमचे दोंगर आसा ते राखपाक जाय. हें जेन्ना आमी राखतले तेन्नाच खंय ना खंय गोंय राखतले नाजाल्यार गोंयचो सर्वनाश जातलो. आयज तुमी पळयता आसतलो कोमलदास जाग्याचेरूय तेंच्यांनी इम्प्लिमेंट केला. तो सगळे जे डेंजरस बिलां आसा ती हांगा हाडलेली आसा आनी जेन्ना आमी खाजनाचे पासून रेजोल्युशन घातलें की आमकां पॅकेज दिवची म्हणून तीवूय तेंच्यांनी खारीज केली तीवूय तेंच्यांनी भायर मारली आनी ते म्हणूंक लागले की आमी करता म्हणून. सो कितें करता सो जेन्ना तुमचे कडेन पयसोच ना जाल्यार तुमी कशें करूंक पावतले. सो हें खूब इम्पॉर्टंट गजाली ज्यो आसा ते आयज घडल्या आनी हितून ऑलरेडी सरकारान दाखोवन दिल्लें आसा की आमी तुमच्या वांगडा ना गोंयकारांक वांगडा ना आमी जाय तशें भायल्यांक हाडटले आनी भायल्यांक जाय तशें जागे दितले म्हणून. विरेश तूं म्हणटालो की तुका उलोवपाक दिनाशिल्लें म्हणून एसेंब्लीन तुका आयज सगळ्या बिलांचेर उलोवपाक सगळ्या बिलांचेर उलोवपाक म्हटल्यार उलयलो हांव पण थंयूय बीन आमकां ब्रेक करताले ऑलरेडी हांव मेन्शन आनी थोडी म्हाजे पॉयंट्स आसले ते म्हाका मांडपाक दिवना. सो हें कितें आसा तांकां खंय मिरची लागता थंय मिरची लागली म्हणटकूच जुप करून उठटा. कोण एमर्जन्सी जी आसता एमर्जन्सी अलार्म म्हणटात थंय एकटो एमर्जन्सी अलार्म आसा तो ऑटोमॅटिकली तेजी स्प्रिंग बेल वयर सरता आनी ती जी कदेल आसा ती वयर सरता आनी तो उठटा आनी मदींच सांगता फकाणां करता हें करता. आमी फकाणां करपाक हांगा एसेंब्लीन येयल्ले ना. आमकां आमदार म्हणून जर निवडून हाडला ती आमी फकाणां करपाक येवना. ते फकाणां करता फकाणां शेतकारांची फकाणां करता म्हणटा आसता ते सायडीन. सो हें कंप्लिटली रॉंग. जेन्ना आमी कितें मांडटा तें गोंयकारा खातीर मांडटा आमी लोकांक रिप्रेझेंट करता आमी मोर देन 10% जे आमचो वोट शेअर आसा ते तांकां रिप्रेझेंट आख्खे गोंयकारांक रिप्रेझेंट करता. सो हितून तेंच्यांनी आसोन घेवपाचें न्हू जे शेतकारांक लागून बील घातलें हें रेजोल्युशन घातलां तितून तुमी आसोन हें करता फकाणां करता आनी ते फाटीं मारूंक सोदता. सो आपणाचें कितें अपयश आसा तें दाखोवन दिता. तुमकां समज दिसता की सेंट्रल गव्हर्मेंट हाडपाक शकना नाल्यार तूं तांकां सांगलें वर्ल्ड बँका कडेन घ्या बाकीचे स्टेटी करता. सो हें जें आसा तें दाखोवंक सोदता की डबल इंजीन जें आसा वयले इंजिनान सकयल वयलें इंजीन खंय ना खंय लूज पडलेलें आसा अशें दिसता म्हाका. कारण लूज पडोना नाल्यार ते दबक्याक पास करताले आमी हाडटाले म्हणटाले आसले 5,000 करोड. सो हें लूज खंय आसा तें कनेक्ट करपाक जाय आनी डबल इंजीन परफॉर्म जावपाक जाय.